फोंडा तालुक्यात कुटा ह्या आमच्या संघटनेचो कार्यकर्ता मेळावो दवरलो आसा आनी आमचे मदें कुटा संघटनेचे स्पेशल सेक्रेटरी श्री दुर्गादास गावडे, आमचे वर्किंग प्रेसिडेंट श्री विश्वास गावडे, दुसरे आमचे पदाधिकारी आमचे सूर्यकांत गावडे, सतीश वेळीप, नानू बांडोळकर आनी फाटल्यान आमचे प्रमुख कुटाचे सगळे कार्यकर्ते आसात. जे प्रेस कॉन्फरन्स जाल्या नंतर आमचो कार्यकर्त्याचो एक मेळावो आसा. खासा करून आयज आमची ही प्रेस आनी हो मेळावो इतल्याच खातीर आसा. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की निवडणुकीचे पयलीं मोदी सरकारान आमची जी अनेक वर्सांची मागणी आसली, कुटा संघटनेचे आंदोलन भार मागण्यांतली एक प्रमुख मागणी आसली की राजकीय आरक्षण विधानसभेत आसचें, 12% विधानसभेत आरक्षण आसचें. ह्या संबंधी पयल्याच फावटी जो मंत्रिमंडळान ठराव घेतलो आनी ह्या ठरावा बद्दल कुटा ही आमची संघटना ह्या आमचे जे देशाचे पंतप्रधान आसात श्रीयुत नरेंद्रजी मोदी आणि त्याच्या मंत्रिमंडळाचे आम्ही अभिनंदन करतात. डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या अध्यक्षते सकल त्याचे मंत्रिमंडळाचे मंत्री, भारतीय जनता पक्षाचे पदाधिकारी त्यांना आम्ही होम मिनिस्टर श्री अमित शाह मेळ्ळे, त्याने आमकां आश्वासन दिलें कुटा संघटनेक आमच्या डेलिगेशनाक की आमी 12% आरक्षण हे गोंयच्या विधानसभेक येणाऱ्या काळात दवरतले. आनी इतलें आमकां आश्वासन दिल्लें की येदा कदाचित बाय इलेक्शन सुद्दां जर आसत त्या इलेक्शनाक सुद्दां आमी रिजर्वेशन दवरतले. आनी ताजे नंतर मंत्रिमंडळाची बैठक जाली, त्या बैठकीक सुद्दां एक्सक्लुझिवली गोंया खातीर 12% आरक्षण हें आपूण दवरतलो हेजे मंत्रिमंडळान हो ठराव पास केल्लो आसा. त्या बद्दल कुटा ही संघटना गोंयची ट्रायबल 12% आसात ही संघटना सुद्दां त्या सरकाराचे आमी अभिनंदन करतात. आनी हो जो ठराव पास केल्लो आसा निवडणुकी नंतर सुद्दां आमकां अपेक्षा आसा हेजे फॉलोअप जातलें. डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां सुद्दां आमी सांगले कडेन आसा की निवडणुकी नंतर परत एकदां आमी दिल्ली वचून हेजो पाठपुरावो करतलो आनी जेणे करून 2027 12 मागण्या खातीर आमचे मंगेश वर्गी आनी दिलीप वेळीप, मंगेश गांवकर आनी दिलीप वेळीप यांचे बलिदान जाल्लें आसा. ते बलिदानाक त्यांच्या आत्म्याक शांती मेळची हाजे खातीर सुद्दां म्हाका दिसता हें रिजर्वेशन आमी तांकां समर्पीत करतले. दुसरो विशय आसा की तुमकां खबर आसा आमचो हो ट्रायबल समाज आसा, आमचो हो अनुसूचित जमातीचो समाज आसा, हेजी चड अशी आर्थीक स्थिती जी आसा जी ग्रामीण अर्थवेवस्था म्हणटा ती आमच्या काजूचेर आसा. आनी अंदूच्या वर्साक सुद्दां काजूचें पीक कमी आसा. आनी म्हणून आमी सुद्दां मुख्यमंत्र्या पर्यंत सुद्दां हो आवाज पावयल्लो आसा, निवेदन दिल्लें आसा की अंदूच्या वर्सा सुद्दां जो सरकारान सपोर्ट प्रायस केल्लो आसा तो वाडोवन दिवचो. कमीत कमी आज शेतकऱ्यांची मागणी आसा. गेल्ल्या आदर्श कृषी संस्थेन सुद्दां 26 तारखेक आमचो एक 1,500 शेतकऱ्यांचो मेळावो आमी आयोजीत केल्लो. त्या मेळाव्यांतल्यान सुद्दां मागणी जाल्ली की शेतकऱ्यांची मागणी काजू खातीर 200 रुपये हो दर फरक दिवचो. आनी हो दर फरक दिता आसतना सुद्दां हो कृषी कार्डाची जाय कंडिशन आसा की शेतकऱ्यांक जाचत आसा. तेन्ना हे जे रजिस्टर्ड फार्मर आसात ज्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडेन, जास्त करून आमचे 2 मोठी संस्था आसात, आदर्श कृषी सहकारी संस्था आसा किंवा गोवाबाग इतर सहकारी संस्था आसा किंवा रजिस्टर्ड जे आमचे शेतकरी जे व्यापारी सप्लाय करतात, व्यापारी घेतात, ह्या शेतकऱ्यांक सुद्दां हो सगळो संपूर्ण जो दर फरक आसा प्रत्येक शेतकऱ्यांक मेळची ही आमची मागणी आसा. जर ते सेंद्रीय शेतकरी जर आसात गोंयचे, सादारण म्हज्या म्हायती प्रमाणे एक 5,000 इतले सेंद्रीय शेतकरी आसात
आणि ह्या सेंद्रीय शेतकऱ्यांचा सुद्धा रिकॉर्ड ट्रेसनेट या आपेड्याची जी राज्य मान्यता असलेली एक संस्था आसा तातूंत ट्रेसनेटाचो हो रिकॉर्ड आसा. ह्या शेतकऱ्यांक सुद्दां हो सपोर्ट प्रायस सगळ्या शेतकऱ्यांक गोंयच्या संपूर्ण शेतकऱ्यांक मेळचो. आयज तो 114 रुपयाचो रेट आसा. आमचे 1 वर्साची मागणी परवरी हांगा ट्रायबल भोंवन जावपाचें आसा. ते ह्या ना त्या कारणास्तव फुडें गेल्ले ना. माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तांणी सुद्दां ताचें फावंडेशन घातलें आसा आनी हें सुद्दां काम जाता तितले बेगीन इलेक्शन जाले नंतर सुद्दां त्या कामाची सुद्दां सुरवात जावची. मध्यवर्ती आसा ह्या ट्रायबल भवनाक म्हणजे ST खातीर भुरग्यां खातीर शिक्षी भुरग्यां खातीर चलो आनी जे बॉयज एंड गर्ल्स हाचे खातीर हॉस्टेलाची वेवस्था आसा. अनेक तरेचे ट्रायबल डिपार्टमेंट येवपाचें आसा, ट्रायबल कमिशन येवपाचें आसा, ST कॉर्पोरेशन येवपाचें आसा. असो एक प्रोजेक्ट मध्यवर्ती परवरी हांगा जावचो हेजो सुद्दां आमी पाठपुरावो करपा खातीर मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आसा. जरी निवडणुकीचे दीस आसले तरी सुद्दां हातूंत फुडाकार घेवपाचो गरज आसा. हालींच सुप्रीम कोर्टान एक निर्णय दिल्लो आसा की महाराष्ट्रांतले जे धनगर समाज आसात तांकां अनुसूचित जमातीचो दर्जो मेळचो ना. ह्या संबंधी सुप्रीम कोर्टाचो निर्णय आसा. गोवा सरकारान सुद्दां हो सुप्रीम कोर्टाचो निर्णय मानून घेवचो आनी गोंयांत आनी खंयच्योय जमाती ST जमाती खातीर आसचे न्ही. गावडा कुणबी वेळीप आसात ह्यो इतल्या पुरतेच मर्यादीत दवरच्यो ह्यो आमच्या उच्चार संघटनेची मागणी आसा. ही सुप्रीम कोर्टाचो निर्णय आसा. तो सुप्रीम कोर्टाचो निर्णय गोवा सरकारान सुद्दां मानून घेवचोच पडटा आनी म्हणून सुद्दां उच्चार संघटनेची मागणी आसा की गावडा कुणबी वेळीप ह्या सेंट्रल लिस्टा भितर सुद्दां ST म्हणून आनी खंयचे नवीन जातीचो समावेश करचो न्ही ही एक आमची मागणी आसा. आनीक एकंदरीत अनेक ज्यो समस्या आसात आमच्यो फॉरेस्ट रायटाचे आमच्यो जमनी आसात. आज जरी निवडणुकीचे दीस आसात तो सुद्दां चाली लागचो काम सुरवात जाल्लें आसा. ते सुद्दां जाता तितले बेगीन जावचे ह्या विशया खातीर आज आमी खासा कार्यकर्ता मेळावो दवरलो. आनीक एक सगळ्यांत वर आसा बाळ्ळेचें आंदोलन जाल्लें तें 25 मे 2011 आनी हो गोंयांत ट्रायबल डिपार्टमेंट आनी युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन अलायन्स उटा ही दोनी एकठांय जावन हो 25 मेचो प्रेरणा दीस आमी ह्या मंगेश आनी दिलीपाच्या कार्ये खातीर हो आमी तेंचो दीस मनयतात. स्मरणार्थ प्रेरणा दीस. अंदूचो प्रेरणा दीस सुद्दां 25 मे ह्या दिसा 3 तारखेर ताची बैठक आसा. ह्या दिसा कार्यक्रम निश्चित जातलो. सादारण टेंटेटिव्ह राजीव कला मंदिर आसा. ह्या कला मंदिराक 25 मे सकाळचो 10 वरांचेर हो कार्यक्रम जातलो. ह्या संबंधी रूपरेषा 3 मे ट्रायबल भवनात एक मिटींग आसतली. ट्रायबल डिपार्टमेंट आसा ती मिटींग आसतली. एकंदरीत आज गोंयचे मुख्यमंत्री आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत हे ट्रायबल खातें बी तेंचे कडेन आसा. इलेक्शनाच्या 7 तारीख पर्यंत कोड आसा. ताका लागून सुद्दां ह्यो बैठका त्यो उच्चार संघटना आनी डिपार्टमेंटाचे संचालक आसात. बाकीचे ST कॉर्पोरेशन आनी कमिशन हांचे मार्फत आयोजीत जाल्ले आसा. ह्याच प्रेस कॉन्फरन्सांतल्यान ह्याच मेळाव्यांतल्यान आमी ह्या 25 मेक सुद्दां मोठ्या संख्येन आमच्या गोंयच्या तमाम ST समाज बांधवांनी मोठ्या संख्येन तो निर्णय जातलो. टेंटेटिव्ह आमी म्हणलें की ताचे शिक्कामोर्तब 3 मेक जातले. राजीव कला मंदिर फोंडा हांगा हो प्रेरणा दीस जातलो दर वर्सा प्रमाणे. 2007 हो 13वो प्रेरणा दीस आसा. हाजे खातीर सुद्दां अवेरनेस करपा खातीर ट्रायबल खातें आसा त्या वेगवेगळ्या भागांत तालुकावार आमच्यो बैठका आसतात. आयज सुद्दां इन एडवान्स म्हणजे आमी हेजी सगळी माहिती ह्या कार्यक्रमाची माहिती दितली. हेजे खातीर हो आमचो मेळावो आसा. हे प्रेस कॉन्फरन्स आसा. म्हाका दिसता एकंदरीत फुडच्या आनी एकंदरीत फुडली रूपरेषा ह्या समाजाची कशी आसतली
आगामी काळात आमकां आनी खंयचे अनेक ज्यो शैक्षणीक समस्या आसतल्यो, बाकीच्यो समस्या कांय ज्यो आसतल्यो, अनेक विशय आसात, ताजेर सुद्दां ह्या चर्चेंतल्यान कांय विशय आमचे मुखार येतले. परत आमी खरें म्हटल्यार प्रत्येक तालुक्यांत जागृती कार्यक्रम दवरले. हेजे पयलीं काणकोणचो एक जागृती कार्यक्रम जालो, ताजे नंतर शिरोडा हांगा एक जागृती कार्यक्रम जाल्लो, पण निवडणुकीचे आसल्यान आमी थोडेशे 7 तारीख पर्यंत हो कार्यक्रम आमी स्टॉप दवरले आसून 7 तारखेचे ही निवडणुकीचे जाले नंतर हे परत एकदा आमचे उरलेल्या तालुक्यांत सुद्दां जागृती कार्यक्रम घेवप आनी सरकारच्यो वेगवेगळ्यो योजना आसात. सगळेच गोष्टी सरकारा मात करतलो ना, ज्यो संघटना आसात, ट्रायबल संघटना आसात, तेंचें बी काम आसा की ह्यो ज्यो योजना आसात त्यो लोकां पर्यंत पावपाच्यो. ह्या प्रेस कॉन्फरन्सांत आमच्या सगळ्या ट्रायबल भावांक आमी उलो मारतात की तुमी 100% मतदान करचें. कारण मतदान हो एक हक्क आसा, घटनेनुसार दिल्लो हक्क आसा. तो तुमी तें काम जें आसा, काजूचे दीस आसात, बाकीचो मे म्हयनो हो सगळो एकंदरीत फुडल्या पावसाळ्याच्या पयलीं सगळ्यांचो धाक सगळो गडबडीचो आसता किंवा प्रत्येकाचे अनेक वेगवेगळ्यो प्रायोरिटी आसात. तरीक आसतना तुमी भायर गरमी खूब आसा, तरीक आसतना आमची उठा संघटना सुद्दां सगळ्या मतदारांक गोंयच्या सगळ्या मतदारांक मारतात की तुमी मतदान हें 100% तुमी मतदानाचो आपलो जो अधिकार आसा तो 100% तुमी मतदानाचो अधिकार बजावचो. धन्यवाद. व्हिएतनाम ह्यो सामके काजूचे बाबतींत खूब अशे आफ्रिकन कंट्री एग्रेसीव आसात. काजूचें उत्पादन ह्या आफ्रिकन कंट्री भरपूर वाडलें आसा आनी तांचो भारत देशांत किंवा बेंगलोरा सारके किंवा गोंयांत हो सादारण 300 रुपयांक रेट तांकां मेळटा. म्हणून जे काजू कारखाने आसात ते आमच्या भारतीय काजूपेक्षा ही जी भायली काजू आसा, इम्पोर्टेड काजू आसा, ही चड प्रिफर करता. आनी हाका लागून दर फरक जो आसा 20 आनी 14 इंडस्ट्री ती काजू तशी पळयली जाल्यार न्ही जी आमी जर खाय जाल्यार तातूंत जे गोंयची काजू जी आसा ती वेगळी चव आसा ती ना, पण ती पळोवपाक आनी प्रोसेसींग जाले नंतर चक्क दिसता. आनी गोंयांत सुद्दां बाजारपेठी जर पळयली ती सगळी गोंयची काजू न्ही. ह्या वेळार सुद्दां आमी सरकाराक सूचना केल्ली आसा. गोंयांत सादारण 13,000 इतले अंदाजे काजूचें पीक जाता. हें गोंयचे GI टॅग करून ही काजू सुद्दां गोंयांत सुद्दां ती प्रोसेस जावची आनी ही प्रोसेस जाल्ली काजू गोंयांत 1 कोटी वर्सांतल्यान हे टुरिस्ट येतात, डॉमेस्टीक येतात आनी फॉरेनर येतात. प्रत्येक जाण काजू व्हरतात. ती गोंयची काजू तेंच्या हातांत जर मेळ्ळी जाल्यार हो एखाद्या वेळी दर वाडपाक शकता. एखाद्या भायल्या काजूचेर सुद्दां सरकारान विचार करचो. हे दोनूय दर आमी जेन्ना दिल्ली गेल्ले तेन्ना त्या वेळचे कृषी मंत्री श्री अर्जुन मुंडा यांचे कडेन सुद्दां मान्य मुख्यमंत्र्याचे उपस्थितीत ही गोष्ट आमी निदर्शनां हाडली. अजुनूय हे नवें सरकार आयले नंतर सुद्दां ह्या संबंदी एकंदरीत देश पातळीचेर काजूच्या ह्या उत्पन्नाचेर गांभीर्यान घेवचें. आज काजू शेतकरी खूब असो चिंतातूर आसा. जो पर्यंत हे चालू उरतले, तफावत चालू उरतले तो पर्यंत म्हाका दिसता आज बरेचशे शेतकरी भाताचें पीक घेवपाक फाटीं फुडें जातात. तशेंच काजूच्या बाबतींत जावचें न्ही. काजू ह्यो उरपाक जाय. काजू हे जे ग्रीन कार्पेट आसा तें उरपाक जाय. सो म्हणून शेतकारांक सुद्दां असो दिलासा दिवपा खातीर सरकार ह्या काजू शेतकारांचेर विशेष लक्ष दिवची ही आमच्या मोठ्या संघटनेच्या आग्रहाची मागणी आसा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.